In Rama Kankonkar attempt to murder case, accused Zenito Cardozo has filed bail application before the court. Advocate representing Zenito Cardozo, Michael Nazareth, has confirmed to the Prudent that he has filed the bail application on behalf of Zenito Cardozo and it is likely to be heard by Principal District Court on Wednesday. Prudent has further learnt that it is contention of Zenito Cardozo that he has been merely implicated in this case and he has been arrested in this case only on the basis of a statement given by the co-accused before the investigation officer, which is not admissible in the court. असल्या केशींत ऑर्गनायज्ड क्रायम म्हणून केस स्ट्रॉंग करपाक जाय. मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना एका गुंडाक NSA लावन भितर वडयल्या उपरांत 10 वर्सां गँगवॉराक कंट्रोल केल्ले म्हूण उत्पाल पर्रीकार उलयलो. पहिल्या दिसा जो स्टेटमेंट केल्लो पळय SP नॉर्थ गोवा की दिस इज लुक्स लायक सम ट्रायल एंड मोटिवेट वाय आर यू कलरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन पयलीं एज इफ यू वॉन्ट टू डायल्यूट इट. इवन आज पयलींच सांगला पॉलिटिशियन ना म्हणून ते कितें तें इन्वेस्टिगेशन पळय हांव म्हणटा ऑर्गनायज्ड क्रायम म्हणून ट्रीट कर न्ही, मेक इट स्ट्रॉंगर. वेन माय फादर वॉज चीफ मिनिस्टर बाबनी शेख म्हणून एक हांगा गँगस्टर आशिल्लो, खूब गँग वॉर्स जाताले पणजे. NSA लावन भितर पडलो तेन्ना 10 वर्सां मागीर कांयच जावंक ना. डिटरन्स आसप, कितें गुन्हो न करपाचो भंय आसप इज अनदर पार्ट. मजगतीं रामाच्या केशीक SC आनी ST प्रिव्हेन्शन ऑफ अट्रॉसिटीज ॲक्ट 1989 कायद्याची कलमां लागल्या कारणान आतां DYSP वा उंचेल्या रँकाचो ऑफिसरूच ह्या केशीचो तपास करपाक शकता म्हूण ही केस पणजेचो STPO DYSP सुदेश नायका कडेन दिल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, सिनियर रिपोर्टर आनी रुपेश रावत.